गोंयांत जावपी एनआयटींत गोंयकारां खातीर 50% सुवाती राखून दवरपाचें एनआयटीन मान्य केलें जाल्यारूच प्रकल्पाक जमीन दितले ही गजाल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केल्या. गोंयांत एनआयटी बांदचे पयलीं गोंय सरकारा कडेन खासा कंत्राट करचो पडटलो अशें पर्रीकार म्हणटा. एनआयटी कंडिशन घाला 50% सीट गोंयकारांक आसतले जाल्यार हांव जमीन दितलो नाल्यार दिवचो ना. म्हाका वर्बली तेंच्यांनी सांगलें हांवें ताका वर्बल सांगलां. नाव आय टोल्ड देम टू पुट अप द फायल वीथ वॉट इज द देर हॅज टू बी अ क्लियर MOU बिकॉज हॉटेल मॅनेजमेंटाच्या हातून सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां फटयल्या. पयलीं हांगा दवरले रिजर्वेशन मागीर काडून उडयले पळय. आय डोंट वॉन्ट दॅट टू बी रिपिटेड अगेन. इफ एनी सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीज वॉन्ट्स लँड इन गोवा देर हॅज टू बी सम कमिटमेंट टू द स्टेट. भायले सगळ्याक कितें हाडून म्हाका म्हणजे हांव कोत्र न्हय पण हांव जर कितें फुकट दिना जाल्यार तांकां सांगलें तुमी पयशे घाला हांव जमीन घेवन दिता गरजे पुरती तुमकां. एनआयटी आतां हे वेलकम आहा बट देन यू हॅव टू इन्वेस्ट ऑन युअर ओन. इफ आय हॅव टू गीव समथींग टू यू देन देर हॅज टू बी एग्रीमेंट फॉर गोवन्स टू. लोकायुक्त विधेयकाक राष्ट्रपतीन मान्यताय दिल्या उपरांत 100 दिसां भितर लोकायुक्त नेमतलोच अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. केंद्र सरकाराच्या 2 खात्यांनी ह्या आदींच विधेयकाक मान्यताय दिल्या. ह्या विधेयकाक जाता तितल्या बेगीन राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळची म्हणून यत्न चालू आसात अशें पर्रीकारान प्रुडंटाक सांगलें. म्हजें बील आसा गुजरातचो अपॉयंटमेंट आसा. दो आर 2 सेपरेट इश्यूज. म्हजो बील जो आसा पळय आउट ऑफ 3 डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट्स हॅव क्लियर्ड. In one of the department they said since central is going to make law may consider that. म्हाका हांवें तांकां कळयलें म्हाका लागना. लोकायुक्ताचे सेंट्रलाच्यान क्लियर जालें की सेंट्रल 100 दिसां भितर अपॉयंटमेंट जातलें. जी गजाल म्हज्या हातांत ना त्या गजालीचेर हांव टायम पिरियड सांगिना पण आय एम फॉलोईंग इट अप विगरसली. 22 कायदे आनी कांय कायद्यांत सुदारणा करपा विशीं अहवाल कायदो आयोग पर्रीकार सरकाराक दिवपाचो आसा. फाटल्या सरकारान ह्या 22तल्या फक्त 3 कायद्यांनी लक्ष घाल्लें. नव्या सरकारान राज्यांतले कायदे सुदारपाचें काम सुरू करचें अशें कायदो आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलपान मागलां. सरकार बदलिल्ल्यान कायदो आयोगाचो अध्यक्षूय आतां बदलता. त्या फाटभुंयेर आयोगान फाटल्या 3.5 वर्सांत केल्ल्या कामाचो नियाळ खलप नव्या सरकाराक दिवपाचो आसा. लॉ कमिशनान फाटल्या 3 वर्सांत जें काम केलां ते आमी आज पुस्तक रुपान सरकाराक सादर करता. आमी एकंदर 22 रिपोर्ट दिल्यात आनी भितरले एक 2-3 रिपोर्टाचेर चर्चा जाल्या. काहीशे अमेंडमेंट्स विधानसभेन पासय जाल्यात. परंतु खूब म्हत्वाचे अशे आमचे रिपोर्ट सरकारान विचारान घेवंक जाय आनी आमची अपेक्षा आसा की नवें सरकार जें आतां स्थापन जालां आनी नवे आमदार जे निवडून गेल्यात हे ह्या सगळ्या विशयाचेर गांभीर्यान चर्चा करतले. कायदो हो असो आसा तो स्टॅटीक आसूंक शकना. तो बदलत आसता. काला प्रमाणे भितर सुदारणा जावपाक जाय. ह्यो सुदारणा सुदारपाचें काम आमी केल्लें आसा. आमचो टर्म सोंपला त्यामुळे राजिनामा वगैरे दिवपाचो प्रश्न ना. 6 एप्रिलाक खऱ्या अर्थान आमी आमची पिरियड सोंपता आनी अत्यंत कमी खर्चान सरकाराक आनी जनतेक तोशीस न दिता आमी हें काम केल्लें आसा. 108 बैठको जाल्यो आमच्यो आनी शेंकड्यांनी त्या भायर आमची दोगां तिगांय मदीं केन्ना तिगांय मदीं केन्ना दोगां मदीं अशी आमी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन्स केल्यात. हो विशय ह्या विशयाचेर सगळी चर्चा करपाक अनेका कडेन चर्चा केल्या आनी जितले जमा तितलो आमी एक बरे तरेचे अशे रिपोर्ट सरकाराक सादर केल्यात. खरें म्हणजे लॉ कमिशन आनीकय खूब काम करूं शकता आनी अपेक्षा हांव अशी करता की गोवा सरकार जे नवें आसा तो ह्या सगळ्या गोश्टीचेर विचार करतले. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.